सरकारी मुळाव्या शाळा आणि विद्यार्थ्यांक थाकाय दिवपाचो निर्णय राज्य सरकारान घेतला। शाळेचो युनिफॉर्म आणि रेनकोट खरेदी करपा खातीर दर विद्यार्थ्याक 1100 रुपया थेट पालकांच्या बँक खात्यात घालतले। हे संबंधी शिक्षण खात्यान परिपत्रक जारी केला। पळयात। सरकारी मुळाव्या शाळांनी शिकपी सुमार 8000 विद्यार्थ्यांक युनिफॉर्म आणि रेनकोट घेवपा खातीर सरकारा कडल्यान अर्थीक मजत दितले। शिक्षण खात्यान जारी केल्ल्या परिपत्रका प्रमाण वर्ग 1 ते 3 मेरेन दर एका विद्यार्थ्याच्या बँक खात्यात वट्ट 1100 रुपया थेट जमा जातले। हातूंत रेनकोटा खातीर 500 रुपया आणि युनिफॉर्मा खातीर 600 रुपया आस्पावीत आसा। शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे हांणी ही रक्कम 15 जुलय मेरेन लावार्थ्यांच्या खात्यात घालपाची सुचोवणी दिल्या। पयलीं शाळा वरवीं विद्यार्थ्यांक युनिफॉर्म आणि रेनकोट वाटिल्ले, पूण आता ही रक्कम थेट पालकांच्या खात्यात डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफरा वरवीं जमा जाता। या निर्णया वरवीं पालकांक तांच्या आवडी प्रमाण युनिफॉर्म आणि रेनकोट घेवंक मेळटले आणि वाटपाकय कळाव जावचो ना। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।